हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू चॅनल. सो कशी आहे तुम्ही? आणि आम्ही बी बरी आहे. सो आयज आमी या रियागे बेकरी शॉपार आणि दाखयत तुमकां रियागे बेकरी शॉप. रिया तरी मेळना जाल्यार आमी रोजी तरी मेळया. सो कोत्तान या आणि आता विदाउट एनी वेस्टिंग टायम सोमतो हांव तुमकां वचून मारगांव मेळटा. सो हाय गायज, हांव चोय आतां मारगांव पावलो. रियास डिलायट बेकरी आणि मारगांव पडटा. शॉप नंबर 18 आणि हिंगा चोय रोजी आहा. सो हेचो हें रोजी आणि तुमी ताका युट्यूबार चोयलां आसतलें. आणि होय, सो तेंको न्ही हिंगा सगळे मोस्टली गोवन आयटम मेळटा. चोय हेचो सगळे रचादो फिश करी पावडर, मागीर रचादो मसाला, मागीर हाचो शेफ कबिरागे प्रॉन मोल मेळटा. आणि हे जालें मागीर हिंगा हें सगळें टुना फीश कोस्ता गेले हे भशेन. मागीर बिबिका हेचो बिबीक. आणि रोजी न्यू कितें येयला? हलवा येयलो. आणि हेचो ओके, हो न्ही न्यू अंजीर हलवा येयला होचोय. आनी जायते तांकां क्वॉन्टिटी आहा, फूल स्टॉक आहा. मागीर हेचे चिकी येयले, चॉकलेट चिकी, मागीर आलमंड चिकी, मागीर पिस्ता पीनट बटर चिकी, मागीर बोलिना दोस, मागीर बिबीक पिनाक दोस, दोदोल, हें बातक आनी बदाम पिस्ताचे बिस्कीट बी. आनी हिंगाय तेंको आहा. आनी हे बेकरी तुमगे किती वर्सां जाली गो? 13 वर्सां. आनी हे शॉपाक किती वर्सां जाली? 3 वर्सां. सो तेगे मातसो बिजी आहा, थिंग कितें काम करता. आनी ही मार्केटान पडटा. आनी हिंगे तुमकां कितें जाय ते आयटम सगळे मेळटले. आनी तेका लेटस्ट न्यू आयटम आहाय ते सगळे येताय. ते आमगे गोंयकारां न्यू स्वीट्स करताय तसो आयटम तेगे विकली एवेलेबल आसताय. आनी आयज ही बोलिना आनी आत्तां येयलें फ्रेश येयलें थंय. तेंगे ओन बेकरी आहा. सो हें आमी क्रिसमसाक खाताय, पूण हिंगा आतां चोय सद्या तेंको एवेलेबल आहाय चोय. मागीर चोय धाकले चिकी आहाय. मागीर हें केसो हें पिकल आहा. ओके. आनी केसो पिकल ते? हां हां ओके. हां हां ओके ओके. आनी लोक भायर बी वताय न्ही, हिंगसान भायर बी वताय न्ही, पूण एशें कांय पडार बी जायना, सगळें फ्रेश उत्ता. सो चोय हेचो हें पोक सॉसेजीस येयले चोय, कोस्ता गेले चोय. हें बिफा आहाय. ये लोक लंडन क्वीड बी व्हरताय. हां ओके. आनी हेचो हे चोयले. आनी शॉपार टायमींग कितलो? 7:30 बंद कितले? ओके. आनी ही न्ही बरी ओल्ड बेकरी, जायतीं वर्सां जालीं तांकां हे चलयता जाल्यार बिजनस. आनी तुमकां कितें भायर बी व्हरपा जाय खंयचे हेका, ती तुमकां फ्रेश करून दितली जाय तेदोन. हिंग जाय जाल्यार शॉपार तांकां एवेलेबल आसता आनी तुमी जाय जाल्यार ऑर्डर दिवपा मेळटा. सो हिंग रोजिको हे ऑर्डर दिया. आनी तेगे मॅडम जावन आहा रिया. मॅडम बरी हार्डवर्कर. सो ती सगळी ऑपरेट करता हिंगा शॉप ते. आनी हे न्ही गांधी मार्केटान पडटा. ओके. सो तुमी हे आनी मागीर विजीट करात. हां हां ओके. हे बाय हिंग तुमकां गायस टुना हें चोय, हे फूल सेक्शन कळ्ळें तुमकां. आनी बाकी बिबिका जाले. आनी चोय हें चिकन चोय. आनी केजू बियो हे चोय, हे चोयले वयर हे युट्यूबर मरे. हय चोय सगळे चोयले. हाय माय टू फॅमिली, कशी आहे तुम्ही? हाय मुगो बरी सगळी. तुमच्या एक म्हाका खूब एश्योरजी. आनी हो बी न्ही बरी आसा, केन्ना केन्ना ब्लॉगींग करता येयली. आनी तेन्ना जायते आयटम दाखयले आमकां कितें न्यू आहाय ते आंबला बी एमला बी तुगलें ते. आनी सो अंजनी मॅडम आमी हार्डवर्कर ती पिक्चर बीन करता. सो तुमी तें ब्लॉगींग सांगिल्लें सगळें. तुमी गिरायक जाय शॉपाची जायते फाट मेळटा. तुमची इनकेस मळबो येयल्यार दुसऱ्या शॉपार वचना मुगे शॉपाची
तुमगे सब्सक्राइबर आसतो तो सब्सक्राइब कोण आसतो म्हाका सब्सक्राइब करें, लायक शेअर आनी कमेंट मारें आनी तेकाय पळय आनी तेकाय उरतालें काही बी भशेन ओके. गरीबीच तो बाबा खायबकर सो तेका बाद भुरगीं न्ही तेकाय बी हेल्प करें, तेका सपोर्ट करें आनी म्हाकाय सपोर्ट करें आनी हेराय ब्लॉगर तेंकाय सपोर्ट करें आनी यो आमी शॉपाची विजीट मारूची तिका जायते भशेन मिक्स आहा सगळें बीटरूट आहा लायम कलिंगड आहा सगळें. सो प्लीज डू कम टू माय शॉप आनी विजीट आवर शॉप. थँक्यू सो मच. ओके. ओके आमगे विडियो चोयतले आनी चोय तेंकाय बी आनी गॉड ब्लेस यू म्हणटा प्लीज म्हणून आमी शॉपार. सो रियागे बेकरी शॉपार मोस्टली गोवन आयटम सगळे अवेलेबल आहे तेंकोडे आनी तुमी केन्नाय तुमकां जाय तेन्ना विजीट कराय, तेंकां ऑर्डर प्लेस कराय, ती ऑर्डर तुमकां रेडी करून दवरतली. तुमकां जाय तेदो ना पिकअप करान सगळें बरें पॅकींग करून दिताय ती. बाकी कितें म्हणटा ती आनी गोंय आमगे जायत बेकरी आहाय डिफरंट गोंयकारांक गेली. तुमी ती म्हाका रेकमेंड कराय खंयची तरी तुमकां बेकरी दाखोवपा जाय वो तुमगेली ओन बेकरी आहा जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट कराय. ते भशेन तुमकां तरी एडवर्टायज करपा जाय, तुमगे बेकरी प्रमोट करपा जाय वो तेजे रिल्स करपा जाय, कितें करपा जाय इंस्टाग्रामार घालपा जाय आनी जायत प्लेसी आहाय पूण हांवें ती आजुनूय विजीट करून एक्सप्लोर करपा उरलें. पूण तुमी म्हाका सांगाय नॉर्था सावथा वो खूंय ती खंयच्या वाटेन ती. सावथाकूय जायते हें आहाय जॅक्रीस बेकरी आहा ती हांवें तुमकां दाखयल्या, मागीर स्वीट नेशन आहा ती दाखयली तुमकां, मॉन्जेनीस दाखयल्या. आतां थोडे उरलो आहा क्रिमॅक्स उरलो आहा आनी दुसरे आहा ते लेटस्ट येयले ते उरले. सो जेवणा कॅटेगरी आहा ती फूड सेपरेट आहा चोय, बेकरी कॅटेगरी आहा ती सेपरेट आनी मुगे व्लॉगींग डेली हांव व्लॉग्स करता आनी कितें दाखयता हेच भशेन तुमकां चोवपा मेळटलें. घराको विडियो जाता जाल्यार घरचें हांव दाखयतलो मुगे लायफ फॅमिली लायफ आनी केश कोन कितें सगळे भशेनचें. हेच भशेन तुमी म्हाका मोग दियात तुमगे सदांको आहा तो. चॅनलार तुमी न्यू आहा चॅनल सबस्क्रायब कराय, शेअर कराय, लायक कराय आनी बाकी म्हणटूच आमगे सगळें चलत चोय बरें. तें रोजी जें आहा तेगलो यूट्यूब आहा तेगलोय सबस्क्रायब कराय. जाय जाण आमगे गोंयकार भाव भयणां यूट्यूब चॅनल चलयताय तेंगलोय सबस्क्रायब कराय. मोग वाडोवपा एक युनायटी आमी दवरपाची. आमी गोंयकार भाव भयणी केन्ना आमी एकमेकाचेर राग दवरपा कितें जाता तें फॉरगिव करपाचें उडोवपाचें होत काबार. संवसारान हॅप्पी रावपाचें फाल्यां दीस कोण चोयला आयचे आयज. सो मुगे यूट्यूब फॅमिली कितें आहलें म्हजेरूय राग दवरनाकाय, कितें आहा राग बाग सोमतो काबार कराय. ओके मुगे मोग तुमकां दाखयता, तुमगे मोग म्हाका मेळटा. सो ही मुगे चॅनलार जर्नी आतां सदां हांव कंटिन्यू दवरतलो. जर तुमकां सपोर्ट करपा जाय कितें करपा म्हाका कॉन्टेक्ट कराय. कसलोय तुमगे तरी सपोर्ट म्हाका मेळटलो आनी मुगेलें कितें तरी सपोर्ट तुमकां जाय आसलें तुमगे बिजनस प्रमोट करपाक. सो टील देन टेक केअर फ्रेंड्स, बाय बाय. चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकाय.